संतोष बरीत काळसान आणि मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान थंयसर दोगवाते मोजे नवी संगी मेळटात थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेखात जेसूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरीत काळसान आणि मोगा बरीत एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान संतोष बरीत काळसान आणि मोगा बरीत एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. जिजू पुनर्जीवन जाल्ल्या ह्या सुमेच्या दिसा आमी एक फिरगस कुटुंब जावन ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवा परी पेल्या ते उदार जावंक आपोवन दिता. दाखवमळ्यांतल्या वावरेड्याची वापर आमच्या वावराचो महत्व समजूंक आनी वावराड्यांक एकेच रितीन देखूंक उदार काळीजांनी मन आमचे ते आसच्याक सोम्याचो आदार ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागया. अहो भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमचे सर्व वोजें सोम्या थंय सोडा. आमी आयल्या हांगासर सबार कश्ट दूख पिडा शिडा घेवन ह्या बलिदाना मुखांतर आमची जिणी देवाक आमी भेटोवया. ही भेटवणी देवाक मानवत आसली जावचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बक्षाणे मागया. हांव पातकी सर्वपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुतकर सोम्याका कुतकर ख्रिस्ताका कुतकर ख्रिस्ताका कुतकर सोम्याका कुतकर सोम्याका कुतकर महिमा 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 देवा ओंस
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वदनता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हूण मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्परा लागीं पाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बॉक्सांनी. म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळाब पृथ्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर. देवाचे उतर. वडुपकार आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता सदां काल तुज्या नांवाची व्हडवी गाता. सर्वेस्पर कितलो तर आनी वंदिवंत आगणिताची व्हडवी कोणाच्यान आटापूंक जाय. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. सोमी दयाळ
आनी काकुळदार सोशणी खायेन आनी प्रिती मोगान बरलोलो सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपणे रचने थंय कणवळायेन बरलोलो आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागीं आसा सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागीं आसा आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर लागीं आसा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त. दुसरें वाचप सांत पावलान फिलिपकारान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जशें आदीं तशें आतांय हें म्हजें सगळें कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमे जातली. ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो पळादीक वावर करूंक म्हाका संद्रप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजायकी दोनीय कुशीन हांव अडसतां. एका वाटेन हें जिवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताच्या सुरवातेक फावो जाल्ली जावं. देवाचें उतारें. देवाचें ओडपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां ची दिवन आयकूं आमची काळजां उग सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपतावे. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार काणी सांगली. सर्गींचें राज अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाणयां लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सर्गींच्या सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी 2 परांच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार
सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जाण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणीं जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामण्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मक्कदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरां काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयल्या कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण ताणीं चिंतलें. पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक ₹1 नाणें. तो घेवन धनयाक पुरपुरून ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी खरकट्या वतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्याव, जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धनयान तांचे मदले एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं वपलोलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी सर. तुका दिलें तितलेंच हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना की कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपतावे. अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत या आमच्या समाजींत या आमच्या राष्ट्रांत आसले पुरा समस्या आमी वट्टू केले तर सबार समस्या आसतात. ताजी पट्टी करीन हांव. सकट समस्या जावं दुबळीकाय, जावं रक्तपात, जावं कम्युनलिजम, जावं जातकात आनी हेर जायते समस्या हे सगळे वट्टू केले तर एक कडेन रास केले तर तांचे पैकी आमकां उठोवन दिसचो एक समस्या आसा. ह्या सकट समस्यांचे मूळ म्हणयेत एक समस्या आसा आनी तो समस्या जावन आसा बेकारपण. बेकारपण म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट, काम नासतना आसचें. कितले आवय बापूय या कितलीं जाणां हांगा साशेत, पुताक काम ना, पुताचें काम गेलें, धुवेक काम ना, या आमकां काम ना, काम आसल्यारय सारको पाग मेळना. हे आमचे समस्या. हो मुळा हो समस्या कित्याक म्हळ्यार थंय जावन सबार हेर समस्या. काम नासल्यार पयशे नात, पयशे नासल्यार जेवण ना, जेवण नासल्यार भलायकी ना, भलायकी नासल्यार ही चेन लांबूनच येता. त्या देखून बेकारपण ह्या अनएम्प्लॉयमेंट एक व्हडांतलो व्हड समस्या. हांव कित्याक अनएम्प्लॉयमेंटा विशयांत उलयता म्हळ्यार आयच्या वांजेलांच तेंच उलयतात. एक तोटामाली या एक धनी आपल्या दाका तोटांत काम करूंक वावराड्यांक सोदूंक वेचो एक प्रसंग हांगासर दिला. ही वोपार आमी आयकले, जेजून सांगली ही वोपार आमी आयकली आनी ही वोपार वाचतना आमकां कठीण राग येता. म्हाका राग येता. कित्याक म्हळ्यार वो कसलो धनी सकाळी फुडें 6 वरां आयिल्ल्यांक ₹1, सांजेर 5 वरां आयिल्ल्यांक ₹1. हो कसलो धनी? आमी तुजे विशय विरोध प्रतिभटने करता, आमी तुज्या घराक फातर मारता, आमी तुका शिकयता भूत. कित्याक म्हळ्यार
केल्ल्या कामाक वो मजुरी दिना. 1 वर काम केल्ल्या की तीच मजुरी, 8 वरां काम केल्ल्या की तीच मजुरी. कोणाक राग येना? सगळ्यांकी राग येता. भाऊ भयणीनो, तर राग ये आज कित्याक म्हळ्यार ही 2000 वर्सां आदीं सांगल्ली ओपार मात्र न्ही, आज आमकां सांगची ओपार. ही ओपार कसली, हाचो अर्थ कितें म्हणून आमी थोडे जाणा जावया. ही ओपार आमी समजचे जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपा कुशीन थोडे गुमान दी जे इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. देव कितें म्हणटा? तुमची चिंतना म्हजी चिंतना न्ही, तुमच्यो रिती म्हज्यो रिती न्हय, तुमचें आनी म्हजें चिंताप आकाश आनी भुंय तितलो व्यत्यास आसा. भाऊ भयणीन आमी पिशी न्हय गे. सबार फावटी आमी हांव भारी दयाळ, हांव भारी उदार, हांव भारी मोगाळ अशें म्हणून आमचे विशयान वडपण उलयता हांव. पूण नीज जावन दयाळ, मोगाळ, उदार देव ताच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक कंपेर केल्यार कंपेर करूंकच साध्य ना, तुलन करूंकच साध्य ना. कित्याक देवाची चिंतना आमची चिंतना जावंक साध्य ना. जाल्यार सगळ्या सागोरांतल्या एका थेंब्या उदका तितलें मोल आसचें आमचें बरेपण, आनी त्या देखून तें आमी घेवया. सकाळीं 6 वरां आयिल्ल्या की सांजेर 5 वरां आयिल्ल्या की एकच लेक पाग दिवचें देवाचें चिंताप, राग येवचो आनी प्रतिभटन करचें आमचें चिंताप. हो व्यत्यास दोनाच्या मदें. भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी तुमी गव्हर्मेंट बस स्टँडा तेणें म्हणी पाशार जाल्यार हांगा बिजय लालबाग ह्या दिसांनी म्हण न्ही, आदीं जावनी सकाळीं फुडें वोडयेक लोकांचो जमो थंयसर पळोवंक मेळटा. ह्या दिसांनी सड्ड बायल मनशांत, कित्याक म्हळ्यार उत्तर कर्नाटकांत हांव गव्हर्मेंट बसार फ्री ट्रिपार आयिल्ली. आमच्या सरकारान एक बरी गजाल केल्या, तुमी फायदो जोडा ताचे. पूण थंयसर जमसो लोक कोण वो? दादले आनी स्त्रियो कामा खातीर राखून रावचे. हांगा मात्र न्ही, हांगा जावन उडपी गेल्यात जाल्यार हरी एका बस स्टॉपा लागीं व्हड एक लोकांचो जमो आसता, ते राखून आसतात. आमकां कोण म्हणी कामाक आपोवन व्हरतात गी म्हूण राखून आसतात. आनी थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आनी कोण येवन तांकां थोड्या थोड्यांक आपोवन व्हरतात. आनी थोडे दनपारां पर्यंत सांजे पर्यंत थंयच उरतात. हे कित्याक सांगलें म्हळ्यार आज वंजेलांत विवर दिल्लो तितलोच. सकाळीं फुडें गेलो थंयसर थोडे मेळ्ळे, आपोवन हाडलें. 9 वरार गेलो आनी थोडे मेळ्ळे, आपोवन हाडलें. दनपारां 12 वरार गेलो आनी थोडे मेळ्ळे, आपोवन हाडलें. सांजेर 5 वरार कित्याक हाचें काम आखेर जावंक ना दाखोव कोणचें. 5 वरार थोडे आनीकय उबे रावन आसले. तांचे लागीं विचारलें, कित्याक उबे आसात तुमी? आमकां कोणेंय कामां करूं ना. तांची सूख गी, तांची सूख न्ही. कोणें कामाक वरिचें जाल्लें तांणी व्हरूं ना आनी तांकांय आपयता. तर एक न्याय करया. सकाळीं 6 वरार आयिल्ल्यांक आनी सांजेर 5 वरार आयिल्ल्यांक एकच लेक कूल दिल्ल्यांत दुनियाची कांय सूख आसा गी? सूख ना. कित्याक तो लोक सकाळीं जावन राखून आसलो कामाक, तांकां आपोवन काम दिवना जाल्यार दुनियाची मिस्टेक, तांची मिस्टेक न्ही. भाऊ भयणीनो, ही आमचें चिंताप न्ही, देवाचें चिंताप. ही ओपार जेजू भोव वर्ताभरीत रितीन सांगता. कित्याक आज आमकां ही ओपार संबंदीत. ह्या ओपारी मुखांतर जेजू 2 व्हड सतां आमकां सांगता. पयलें सत जें देवान मनशाक दिल्लें देणें, वावर करचें देणें. मनशान बसून न्हिदून सूख भोगून आपली जिणी सारीचे म्हणून ताका रसूंक ना. वावर करूंक मनीस बेजिकली एक वावराडी. सांत पावल म्हणटा, कोण काम करिना ताणें जेविनाये, प्रायस्तांक आनी भुरग्यांक सोड न्हू. जो कोण वावर करिना ताणें जेविनाये, सांत पावल म्हणटा. कित्याक देवान दिल्लें बोवड बेसांव जेजू सांगता हें सगळें मेळाचें. थंयसर लोक बेकार आसा, काम दिया तांकां. आज आमच्या सरकारान ह्या गांवांत पळया,
एक एका क्षेत्रांत कितली पोस्ट खाली आसात म्हणून. पर हांव एका बँकाक गेल्लो थंयसर 6 जाण मात्रात, ಒಟ್ಟುಕು 10 जण आसा जाल्ले 6 जण नात. कामाक लावंक ना. ह्या इस्कॉलांनी पळया, आमच्या इस्कॉलां 1 तावन 10ನೇ क्लास मुसर आसात टिचरां आसचीं दोगां, 8 जाणां टिचरां नात. भाव भयणीनो, कामाक लोक आसा पूण तांकां कामाक लावंक ना. देवाचें पयलें देणें जावन आसा हें लोकांक काम करन पोट भरचें दिसलें. आनी दुसरें देणें ताका दिल्लें खाणाचें. हर एकल्याक खाण फावो. कोणीय जावं दी, तो मिल्यापती जावं दी, तो भिकारी जावं दी, ताका तसो दिसपडतो ग्रास फावो आनी ताका दिजेस. ही 2 सतां ह्या वांजेला मुखांतर, ओपारी मुखांतर जेजू सांगता आनी ती आमी मानून घेवचे. 1-2 लिसांवां ह्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां शिकयता. पयलें लिसांव हें जुदेवांक सांगल्लें. जुदेव देवान विंचून काडली परजा म्हूण लेखताले. आमी फेवर्ड जनरेशन, चोजन जनरेशन. आमचेर देवाची सुरक्षा आसा, आमचेर देवाचो मोग आसा, हें सर्व सांगून आसलें. आनी ह्या तांच्या वडविकायेक, सुपिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्साक जेजू ह्या ओपारी मुखांतर एक चाटयेचो मार दिता. चोजन पीपल म्हळ्यार कांयच न्हय, कांयच मतलब ना दादू. तुमकां कसलोच फायदो मेळना. चोजन जनरेशन आमी व्हडले हेरांचे की उत्तीम म्हूण चिंचांत कांयच फायदो ना. पयलें आयिल्ले, उपरांत आयिल्ले, थंयसर सक्कडी समासम. हे पयले लिसांव जुदेवांक सांगता. कित्याक जेजून सांगच्यान ती एक अर्थ आसलो. कित्याक उपरांत क्रिस्तांव समर्थ येताना जरी तरी ते जुदेव थंयसर येवन क्रिस्तांव जावन सांगती जाल्यार ना. आमी 2000 वर्सां जावन आसल्या. आनी जशें इंडियान आमी सांगता आतां 5000 वर्सां जावन आसले धर्म, तुमी पोर आयिल्ले धर्म असले चिंता पळय. क्रिस्तांव समर्थेंत येना हे जुदेवांक तांच्या जाग्यार दवरता ह्या ओपारीद्वारी. दुसरें आपल्या अपोस्तलांक तांच्या जाग्यार दवरता. तुमी अपोस्तल जाल्यात, तुमी म्हाका पळयला, तुमी म्हजीं उतरां आयकल्यांत, हातूं तुमचें वडपण कांय ना. कुर्सार निमाणे घडये म्हाका बक्षी म्हणलो उजव्या कुशीचो सोर, तुमचे तितलोच भाग्यवंत, तुमचे विशेष कांय ना हांगासर. पयलें आयिल्लो उपरांत आयिल्लो सगळ्यांकी 1 रुपया मेळटा. 1.5 रुपया 2 रुपया कोणायकी मेळना. 1 रुपया. त्या देखून तांकां कीळ रितीन पळयनाकात, कंडेम करिनाकात. तिसरें देवाचें उदारपण तूं दाखयता. देव आशेता की हर एकल्याक वावर मेळाजे. देव आशेता की हर एकल्याक दिसपडतो ग्रास मेळाजे. देव आशेता की सक्कडी आमी एकसलेक समान आसजे. एकलो कोट्याधिपती आनी एकलो भिकारी ही देवाचें चिंताप न्हय, हे मनशाचें चिंताप. एकलो दिसपडतें बरें बरें जेवता खाता आनी एकल्याक एक मूठ शीत जेवंक ना. ही देवाची रीत न्हय, ही मनशांची रीत. ह्या रिती विरोध ह्या ओपारींत जेजू एक सारको चाटयेचो मार दिता. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां आदली ओपार आज आमकां कशें? आमचे पैकी सुपिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्साची मस्त जाणां आसात. पयल्यान पयलें आमी 9वी क्रिस्तांवां न्हय, कन्वर्टेड क्रिस्तांव, ती तुळू क्रिस्तांव, ही हिंदी, ही कन्नडा क्रिस्तांव असलें आमी मस्त केलां. हांव उसल्या कुळयेचो, म्हज्या कुळयेंतच म्हजें नांव, तो सकयल्या कुळयेचो, गवडी, चारोडी आनी कितें. हें सक्कडी आमकां भाव भयणीनो. कोण उसल्या कुळयेचो आसा, कोण आमी म्हणटा कीळ कुळयेचो आसा, सगळ्यांकी मेळचो 1 रुपया. त्या राजांत हर एकलो समान जेजू ह्या ओपारी मुखांतर सांगता. जावं आमच्या धार्मीक जिणयेंत, ह्या धार्मीक आमच्या रिती रिवाजांनी हांव दिसाक 4 तेर्स करता, हप्त्याक 2 रेतीऱ्यो करता, 3 नोवेना करता, सगळो दीस नमान मरिया, ओंकार मरिया, ह्या संता मरिया म्हणटा. वो सकाळीं संजे रामोरी करूंक ताका जायना.
हे सुपिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आमचें निमाणें म्हाका आनी ताका मेळचो 71 रुपये सरकार राजांत म्हाका चड मेळना ताका उणें मेळना कित्याक आमी अशें चिंताव देवाचें चिंताप वेगळेंच म्हणून इजाया प्रवाद्यान सांगलां. भाव भयणीनो, ही ओपार म्हाका आनी तुमकां सांगलें कितल्या मट्टाक आमी वडविकायेचे आमी सुपिरियॉरिटी या आमी व्हड या पयले चड भक्तिवंत चड गुणेस्त म्हूण लेखता हांव तांकां सांगलें आनी खंडीत जावन देवाच्या राजांत हरी एकल्याक रीग आसा, हरी एकल्याक तस्सो प्रतिफळ आसा. तर 2000 वर्सां आदली ओपार आज आमच्या जिणेंत कार्यगत करया. कोणायकी कंडेम करचें नाका, कोणायकी हिणसूंचें नाका, कोणायच्या विशयांत ल्हान उलोवचें नाका. आमचो सर्वांचो बापय सर्गींचो बापय तो दयाळ जावन आसा, काकुळदार जावन आसा. हर एकल्याक तो समासम दिता. ते समासम घेवंक म्हाका आनी ताका आनी एक तिसऱ्याक आनी चवथ्याक आनी हर एकल्याक हर एका समर्थीच्या लोकांक हर एका जाती कातीच्या लोकांक फावो जावं दी आनी हेंच जावं दी आमचें मागणें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. उबी रावून आमच्या बावडताची उसारणी करिया. नैसियाचे सतमंत एकाच देवाक सतमंता सर पदवीदार बाप तो सर्गाधिपतीचो दिसत्या आनी नादिसत्या वस्तू रचनात आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर काळात बापाताव जल्मला. देवाताम देव उजवाडाताम उजवाड. खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला. ताका रसोंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पयलीं आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदरी आनी कूड घेतली. तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंसिला ताका कुर्सार मरलो आनी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केलो आनी पयलीं पुस्तकावर म्हणे तिसऱ्या दिसा जिवान जालो. सर्गात सरलो सरपाच्या उजव्याक बसला. देवाचे जिव्यांचे मुक्ती बेगलो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीचे शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वराने जीव दाता तो बापाने पुता जाला बापानी पुता बराबर ताका समसको नमस्कार आणि महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक धर्म स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी वावर करन आमचो दीस पडतो ग्रास जोडीचे म्हणून देव आशेता आनी समेज तांची तो रक्षा करता, तांचें पोशण करता. त्याच देवा लागीं आमी विश्वासान मागणें करया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा भावार्थाची शिकोवण संवसारा परगट करची जबाबदारी घेतलेल्या पापा साहेबाचेर बिस्पांचेर धार्मीक बाबा भयणींचेर तुजे आशिर्वादां घाल आनी तांकां सुवार्थेची उदार व्यक्ती कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी तांणी भ्रश्टाचार सांडून नितीनांनी विश्वासपणान लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी बरी योजना कार्यगत करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सवेस पिडेस्तांक तांची पिडा सोंसूंक कृपा दी आनी पिडेस्तांची साखरी करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक डाक्टेरांक नर्सांक आनी हेरांक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तांचे देखी बरी जिणे मारिफात आदर्श व्यक्ती जावन वाडून येवन कुटुंबांत आनी समाजेंत अलंकार जायशें कर आनी तांकां बरो फुडार लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. काजारी जोड्यांनी तांच्या बेसान समर्पीत जिणी जिवच्या मुखांत कुटुंबांत माया मोगान सोंसणेकायेन भोगसून जियेवन एक देखी बरी कुटां बांदून हाडूंक
आदार दी म्हण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी येवकरिस्ताच्या बळान आयच्या सुवार्थेचो संदेश मोतीन दवरून उदार मनाची उदार काळजाची सोंसणीकायेची मनशां जायशें आम्हा सर्वांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. मागणी तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या काळजाच्या आशा त्रेग आसात ते तूं समजताय आमचे गरजे देखीत तुजे कुशे प्रमाणे ते फावो कर म्हण मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. आदारपणान तुवें आमकां दिला तो आमी कबड्डी जावं तुवें दिला आमच्या वावरान केलो तो आमकां जिवीत गोवा सोडो ताका सोवाय बाबा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडीन हो वोंडो बाय बदलून बाबा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बाबा ओ वोंडो बाय. सर्वेस्पोरा देवा दिन वास्तव तुका उधरपणान तुवें देणी दिलाय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा शांती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत बापाला बैदाये तुजो आदार ओ वासो बुंडो दाकांचो बाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी हो बुंडो बाय बदलून बापा आमकां दी म्हण परता स्वीकार कर बापा हो बुंडो बाय. काळजा आमची करतो कणवळी मोगाळ करच्यात मोग सर्वांचो कृपा दिसत आमकां मोगान तुज्या दैवी काळजामची पेटय नवी उमेद जिणे सोम्या आमकां लाभय माया मोगान आमी जियोंक संवसारार बापाला बैदाये तुजो आदार. भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोत मानून घे. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कोडी रक्ताचो संस्कार आमकां तातूंत घडोवन दितलोय म्हणून आमी बाबार्थान सत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळासो कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo să vezi portul. Sărcanii संसार बोलला तुझ्या वैभवान, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडो तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bawarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तो वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये संगाती सांजू जयतीचो भाग्यवंत पती भाग्यवंत दोमदूतांनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडतेचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दे. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुमचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. राखून आसाय म्हज्या काळजा दारार भितर आशेता मोगान तुज्या म्हजे काळीज बरो सौम्या तूं लालयता. ए जेजू
मोजे तये शांती तुझी हाडून ये जेसू मोजे तये कृपा देरी घेऊन ये जेसू मोजे तये शांती तुझी हाडून ये जेसू मोजे तये कृपा देरी घेऊन फावोना म्हाका तरी कम्या येताय काळजान मोच्या रावताय काकूळ तुझी मोजे भरपूर वतो म्हाका तूं सांबाळताय ए जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे तये कृपा देरी घेऊन ए जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून ए जेजू मोजे तये कृपा देरी घेऊन जीवन मोजे सगळे सोपोळ करून लाभोय सुख सर्गीचे ये जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून ए जेजू मोजे तये कृपा देणी घेऊन ए जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून ए जेजू मोजे तये कृपा देणी घेऊन तुझे गान गायता गीते संतोषाचे ये जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून ये जेजू मोजे तये कृपा देणी घेऊन हे जेजू मोजे तये शांती तुझी हाडून हे जेजू मोजे तये कृपा देणी घेऊन प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना त्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सडवणीचो फळ आमच्या जिणयेचे सालीन आमी बगीचो आनी दाखयचो कर तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन
वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bhagwan Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सचाक आम्ही देखीन तुझ्या आशीषेचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्साचो कोरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कोडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजू वेंगून शांतीचे हाते जालोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सच्चा कामी देखीन तुझ्या संपियो आमा बसोद विनंती कर. देवा तुवें गपूजीनी ह्या जागे पाद्रे पियो तुज्या पुता जेवच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरां वांटेली जावचे वर्ते बाग पाव केले. तुज्या विनंतीन कितें हांव वत्र करून मागता एक करपा दाय कर आनी चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयता स्वता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर. पाद्रे कडेन जायते जाण विनंती केल्या जाग्याचे रेकॉर्ड समाजांच्याक शुगर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ती पिडा गुण जावच्या खातीर विनंती करूं मागतात. ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्या खातीर जायत्या जाणांनी सैरीक एक कामाक पाद्रे लागीं विनंती करून मागलां. मानसीक भलायकी बरी जावच्या खातीर आनी वायट सवयेंतून सुटका जोडच्या खातीर पाद्रे लागीं विनंती करया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकेवन तुजे कुशीत सर्गांत तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. अमान मरिया कृपया मरले समजी सांगता श्रेम तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गोश्टींचे जो भगवंती मरिये देवाचे मेळ आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक. सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजात तुझे राम पात येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें न्हय मागता ते म्हाका पाव कर. दोळ्यांची दिश्ट बऱ्या तरान दिसोंक मागोन आसात. कॅथोलीक समर्थे प्रमाणे जियेनांतल्या खातीर मागोन आसात. त्याच प्रमाणे 3 वर्सां जावन बेड सोर्सान सफरींग आशिल्ल्या खातीर दिल्लें रीण फारीक जावच्या खातीर सगळ्या वायट शक्तीच्या प्रभावांतले भलायकी मेळच्या खातीर आनी सगळे कुटुंब सम्याक समर्पण दिता आसतना पाद्रे कडेन बऱ्या भलायके खातीर परत मागोन आसात. पुताक जायते शिरांची पिडा आसा
ती गूण जावच्या खातीर जायत्या जाणांनी पयशे इन्वेस्ट केल्ले आसात. थोडे सोसायटी बुडल्यात, सोम्याला विनंती करतात पादुबेच्या वरत्या मजतीन मागोन आसात. आरीची पिडा आसली तेच सिऱ्याची पिडा आसली मागोन आसात. गूण जावच्या खातीर पादुबेच्या वरत्या मजतीन आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमके घेवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिय कृपया मरिले समजे सांगत आश्रम तूं सदैव सदैव पॉल तुझे गोश्चें जेजो भगवती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजे उतरां सरशिनात. आतां मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आसा. पोटांत चिरवणेचे प्रॉब्लेम आसल्यांक, पोटांत गेड्डे आसल्यांक, त्याच प्रमाणे कितें पोटाचें कॉम्प्लिकेशन आसल्यांक, तकलेंत कॉम्प्लिकेशन आसल्या खातीर काजर बऱ्या तरान काजरचे संभ्रम बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवच्या खातीर आनी आमच्या जिवनांत आसले घुस्पट गोंदळ कुटुंबांत आसले समस्यो आनी कितेंय जर पिडा आसा ती सगळी पाद्रीबाईच्या हातान दिवन सम्याक तो समर्पण दिता आसतना सगळें बरेंपण भोगूंक आमी मागया. जायते कुडीचे जिवांत कॉम्प्लिकेशन आसात, तेच काळजांत थोड्यांक द्वेश आनी थोडे हगे आसा. हें सगळें काण उडोवन नितळ निर्मळची जियोंक तो आमकां पाव करून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां घेवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिय कृपया मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव सदैव पॉल तुजे गोश्चें जेजो भगवती मरिये देवाचे मया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जयच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता. हे जयच्या पवित्र काळजा कष्टल दाखय नासता रावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय. तुझे आनी आमचे आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलबी काळजा मारिपात आमी तुज्या मागची करपा तूं आमकां लाभय. नमान रणे काकुतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृताने बरशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वयची बाळकां या तुका ज्या कोणात आसताव अस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करताव. तर तो आमच्या सकये ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वर परते आनी अपरदेश प्राण तुझे गोश्चें सदैव पॉल जेजो आमकां नकय. ये दाळी ये मोगळी ये दोलबी ओंकार बरे साम जुजे जेच्या पस्क्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापाय कालतो जावन चियेल्ल्या संपियो कश्टान वरान तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पाटला उदारा संपियो कापजीन वर्दीच्या अलंकारा संपियो कापजी सोम्याच्या पाशांच्या गायने नटयलेल्या संपियो करिस्त भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रामेंता मुखार बापाची काकूत दाखयल्या संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा संपियो मागण्यांत तिरासान सांबाळिल्ल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या संपियो सौर ह्या जगा आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्म्याच्या बचा खातीर वावुरल्या संपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा संपियो गरजेवदा दक्षिण पावच्या संपियो तुका मारतल्यांच्या बरवशा संपियो आमा समेत संच्या आदारा संपियो आमा पासत विनंती कर. Zabasan kami po sa unche kate.
हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित जिणे आपण देव निवेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसिसाची अशें क्रिस्त ह्या जगजान मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावर आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसांती रसणे रावून क्रिस्ता सक्सेसा जावन जी आमकां तुज्या करपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे पांको आणि तुमची दया करो सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचे दौरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणी फळादे करो आणि सर्पात वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो सगळी आमी बसया मोगाच्यान होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा बो अपुरबायचो दीस पिडेस्तांक मलगड्यांक आनी आमी सर्वांकी बो बरी भलायकी मेळच्याक देवान दिल्लो जावन आसा हो दीस ह्या दिसा देवान गेल्या सरपरेपणान ताका अर्घां दिवन तसो आभार मानून हांगा जमल्या तुमकां सर्वांकी भोव अपुरबाय तरान देवाचे आशिर्वाद मागता देव बरें करूं म्हणटा ह्या त्या पवित्र कार्याक तुमी आजार जाल्यात भागीदार जावन तुमच्या आजारपणांत आमकां तुमी सांगात दिवन आसात ह्या खातीर देव सदांच तुमकां सांबाळून दी आदार दिवं दी आनी तुमच्या सांगाता सदांच तो वस्ती करूं दी आज प्रत्येक तरान ह्या आत्मिकारीचे मिसचे बलिदान भेटलेले जावन आसात मानादीक बाप चेतन लोबो आणि तशेंच सा भेटवणी केल्ले जावन आसात मानादीक बाप आल्बान आणि मानादीक बाप फ्रांसीस आता गाय ह्या जगाक तुमच्या नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताणें आमच्या खातीर करशिल्ल्या त्या वेळाक आमी दिनवास म्हणटा तशें अपुरबायचें गोंया रंग आसलें भाऊ जॉन आनी आमची गायन मंडळी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणया मोगाचेनो फाल्यांच्या दिसा पाद्रपेचे परब आज सांजेर 5:30 वरां आराधना आसतलें वयल्या कपेलांत आनी 6 वरां मिसाचें बलिदान आनी 7:10 मिनटां आसतना नव्यान आसतलें तुमी येवंक प्रयत्न करचे फाल्यांचे दीस पाद्रपेची परब आमकां सगळ्यांक भोव मोगाचो पाद्रपियो काल कोण गे म्हणटालो ताका पळयत आसतना आणखी पळया म्हूण बघता खंय त्या देखून ह्या फाटी तुमी जायते कडेन पाद्रपेची पिंतुरां पळयतात आनी खंयच्या बॅनरान पळयलें पाद्रपेव कित्याक तसलो वर्तो सांतो कलतो विदेय जावन जियेल्लो हर एकल्याच्या उदरगते खातीर वावुरलो तर ताची परब फाल्यांच्या दिसा सकाळीं 9:30 वरार आमी पुरशांव आरंभ करतले हांव येवकरीच पुरशांव आनी रेलिकेचो पुरशांव तशेंच पाद्रपेची ही माज आसतली मोगाचें न्हू हर एका वर्साय तुमी बेगीनच येतात दैविकाच्या पुरशांव तुमी आसल्यात ह्या पुरशांक तुमी आसतल्यात 9:30 वरार तुमी हांगा जमचे आनी आमी हो पुरशांव बरोच्या बरींच हर एका बरें आमच्या कंपाउंडा मात काडटलें हांव चड पयस वचना हांव कित्याक म्हळ्यार हांवें 2-3 रावंड घालून आयलो कित्याक म्हण एक्सटेंड करया गे म्हळ्यार जायते मेळे आसा आनी आमच्या जेजूक आमी तसले मेळे पण आमचे काळजां नितळ करता आसतना सुतुरां ती आमी सगळें सुतूर क्लीन करूंक जायना पूण आमच्या सुतुरान जायते क्लीन आसा आनी ते पुरशांव आमी करतले हांव तो पुरशांव लगभग 45 मिनिट्स असो 10-15 मोठ्ठोमाचे वाती हांगा आमी वितरण करचें जावन आसा 10:30 वरार संभ्रमीक पेस्ताचे मीस अतिमानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा डायसेचे बिस्प ते मीस चलोवन भेटयतले आनी आमी सर ह्या जाका सांगता भेटवणी करून ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावचे पेस्ताचो संभ्रम आमी सागचो आनी तें जाल्ले उपरांत पीठ जयंतीचे वात मिसाच्या आखरेक आमी दितले हांव आनी ताचे उपरांत जेवणाची वेवस्था केल्या वो अपुरबाय तरान तुमी जेवणांत भागीदार जावचे सगळ्यांक सांगा मोगाचें न्हू चड घेवन पळयतात सगळे अरेंजमेंट आसा कित्याक कालच्या दिसा लगभग 2,500 केल्या ते अरेंजमेंट्स आनी आमचे कडेन आसा त्या देखून कितलो लोक आयल्यार कांय उणें हांगा पडना चिक्के मॅनेज करा वेहिकलांक काल दवरल्या पर्यंत एणे जायतो जागो आसा ह्या सायडीर जायतो जागो मेळटालो सायडीर वयान हात दवरूंक तुमकां अवकाश
भायर आसा फाल्यां भितर तुमकां अवकाश मेळचो ना. आज पिडेस्त आनी मलगड्यां खातीर म्हणून आमी वाहनां भितर हाडूंक अवकाश दिल्लो. त्या देखून सुदारसिया बऱ्या तरेन येया, हेरांक आपण हाडा, ह्या परबेंत आमी भागीदार जावया. बायबल डायरी डिस्पोर्ट द बायबल 2024 कालच आमी उक्तावण केल्या. जायत्यो कॉपीज थंय आसात, तुमी घेवचे मोगाचे न्हू आनी हेरांक तुमी एक एक घेवन वयचें, कित्याक आमी आमची ल्हान सेवा हेरांक दिवचें जावन आसा. तशेंच की चेन पाद्रे पियोची की चेन आनी दैवीक काकूची आनी एक सायडीन पिंतूर भोव सोबीत दिसता. कालच्या दिसा सकाळी केरळ जावन ती हाडिल्ली जावन आसा आनी भोव अपुरबाय तरान ती बेंचेर कर्णतेन दवरल्या. मस्त उणी रेट, 5 की चेनीक 100 रुपये. ते म्हळ्यार एका की चेनीक फकत 20 रुपये. तुमी घेता आसतना 5, 10, 15 काल हजारांच्या की चड गेल्यात, फकत 800 आनी 1400 मात्र. फाल्यांच्या दिसा म्हणटा तुमकां मेळटात की ना गी, आज घेवन वचा मोगाचें न्हू, सगळ्यांक दिया. पाद्रे पयचे बेसांवां हर एक लागीं मेळों दी. फाल्यांच्या दिसा 9 बूक 2000 आमी प्रिंट करनाका दवरतले हांव, तुमी व्हरचे आनी ते 9 तुमी करन. बरेंपण जावचे कडेन कितलेंय तुमी घेया, आमकां कांय बेजार ना. वायटाक आमी नांव, बरेपणाक कितलें करूंक की आमी तयार आसाव. त्या देखून ते बूक ते आसतले, तुमी घेवन वचो अवकाश आसा. की चेन आज जायते आसात, वरा मोगाचें न्हू आनी बायबल डायरी जायते आसात वरा. आनी तुमकां कितेंय चड गरज आसा, स्टोरांत आमच्या स्टॉलांत आसा, मिसां दिवंक, मुर्तम दिवंक, पिरजे दिवंक आनी कितेंय दान दिवंक अवकाश आसा. तुमी तो उपयोग करून घेवचे. सर रेट दर थंय आसा, एक बॅनर घाला, तें पळोवचें आनी त्या प्रमाणे तुमी दिवचें. जायत्या जाणां तुमी दिला. ह्या वर्सा इल्लो खर्च चड जालो, रेतीर आशिल्ले आनी ते सगळी शिटी आनी घालता म्हणटा, पूण तुमी खंयच्यान ते आमकां सण सोडिनात, आमकां कळीत आसा. आमचो एक पात्रापणा लागलो, आमचो बरो लोक आसतना आमी कांय पियेचें म्हणना. ह्या लोकांनी येद्दोळ आमकां सुदारसिला, आनीकी तुमी सुदारसिल्यात, ती आमची पातयणी. त्या खातीर तुमी आमच्या दाखयल्या मोगाक कापुजीन फ्राद आमी व्हरत्या तरान तुमकां आभारी जावन आसा. आज अपुरबायचें जेवण आसा, फाटल्यान दवरलां, आज हांगा दवरूं ना. फाटल्यान जायतो अवकाश आसा आनी जागो आसा, ते तुमी थंय घेवचें. जेवणा बाबतींत दिल्लें दान अशें आसा. जिटा दिसोजा 300, स्टॅनिवास 500, Ansi Patrao 1000, Lina de Souza Paisi, Pushpa Govias Paisi, Philomena de Souza Paisi, Naunaka Paisi, Monte David Paisi, Lucy Pais Paisi, Magdalene de Souza Paisi, Cyril Richard Fernandez Paisi, Naunaka Charsi. And ह्याचे मेन स्पॉन्सर जावन आसा हिल्डा कुटिन्ना. ही हिल्डा कुटिनाची वात पिरचे तिची आमी परवां दितले हांव आज दिवचें ना. त्या देखून तुका हिल्डा कुटिना देव बरें करून तुमी दाखयल्या सर मोगा खातीर ती पिरजेंची वात परवां बी साहेब दिताले. तशेंच आज सांजेर थोड्यांक येवंक कश्ट जातात, त्या खातीर आमी मुर्तोम आतां दितले हांव मोगाचें न्हू. मुर्तोमचें नांव वाचतना तुमी येवचें आनी तुमचें मुर्तोम घेवचें. आयचे प्रधान याजक मानदीक बाब चेतन लोबो हे मुर्तोम तुमकां दिताले आनी तुमी दिल्ल्या सर दाना खातीर, सर बरेपणा खातीर, हर एका तुमच्या उदारपणा खातीर आमी आभार मानून हे मुर्तोम तुमकां दिता आनी दानीक देव बरें करूं म्हणटा. ज्योती मस्करेनस, प्लाविया डिसोजा, रॉबर्ट रॉड्रिगस आनी कुटुंब मुंबय, रुबी सिक्वेरा स्वित्झर्लंड, फ्लेवी दुबय, Yemma D'Souza, Henson Dubai, Mary Pinto, Francis Lasrado, Ligori Cynthia Rodriguez, Mabel Pereira, Christine Codras, Sean Morris. मुर्तोमाचे वाती तुमी घेवचे. तुमी दिल्या सर दानीक मुर्तोमाक आनी दाखयल्या बऱ्या मनाक आभार मानून देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर मागता आमी. चडांत चड मापान देव तुमकां बरें करूं दी. मुर्तम दिल्या मानदीक बाब चेतन लोबो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां जेवणाचेर मागणें आसतलें आनी ताचे उपरांत आमी माकोणी करूंक आसा. माकोणी केल्ले उपरांत गीत हांगा गावनंत आसतलें. माकोणी जाल्ले उपरांत तुमी पाटी वचा आनी सपरेट बेसांव आसचें ना. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद जाल्ले उपरांत माकोणे उपरांत तुमी जेवणाक वचें. सर आमी उबे रावया मोगाचें न्हू.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमेन. सर्गींच्या बोदयाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां रचलाय, तूं आमकां पोसताय आनी सांबाळताय. आमकां हर एकल्याक वावुरचें देणें तुवें दिलाय आनी ह्या निमती आमचो दिसपडचो ग्रास जडूंक तुवें आमकां फावो केलाय. आमच्या सर्व वावरा खातीर तुका आज आमी अर्गां दिता. तशेंच आमचो दिसपडचो ग्रास दिवन आमकां सांबाळिल्ल्या खातीर आज आमी जेवंक वयच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवल्ले वरवीं आमी कुडींत वाडटा. तशें आत्म्यांती बलिश्ट जावंक तूं आमकां फावो कर. ह्या संवसारांत आसात हजारांनी लोक जांकां हें खाण फावो ना, पिवण ना, वस्ती ना, न्हेसण ना. तांकां तूं दया करतना आमच्या तांकीतलें तांकां कुमोग करूंक आनी तांची भूक थांबोवंक आनी तांकां आदार दिवंक तूं आमकां फावो कर. हें प्रार्थना आमी करता त्यास क्रिस्त आमच्या स्म्या मारिफात. आमेन. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. पिडे शिडेंतले गुण कर जेसू, कष्टांवारांतले गुण कर जेसू. पिडे शिडेंतले गुण कर जेसू, कष्टांवारांतले गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. पिरानपणांतले गुण कर जेसू, अनिश्कळपणांतले गुण कर जेसू. पिरानपणांतले गुण कर जेसू, अनिश्कळपणांतले गुण कर जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक उतरान तुझ्या गुण कर जेसू. आपोड जेसू, आपोड जेसू, दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोड जेसू. आपोड जेसू, आपोड जेसू, दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोड जेसू. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेसू. मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. बगीन पुस्तचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे